अंसुळे वाळपयच्या नासीर काजू फार्मात सोमारा राती जाल्ल्या जिलेटीन स्फोटाक लागून पुराय वाठारांत खोल पडला। या स्फोटाक लागून 1 किलोमीटरच्या वाठारांतल्या घरांच्यो वण्टी, जनेलांचे हारशे, पाक्यांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण। वाळपय पुलिसांनी नासीर हुसेन जमादाराक ताब्यात घेतला। सोमारा राती अंसुळे वाळपय जाल्ल्या जिलेटीन स्फोटात पुराय वाठार हल्लो। या जिलेटीन स्फोटाक लागून 1 किलोमीटरच्या वाठारांतल्या घरांच्यो वण्टी, जनेलांचे हारशे, पाक्यांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण झाला। वाळपय पुलिसांनी नासीर हुसेन जमादाराक ताब्यात घेतला। नासीर हुसेन आणि एका कुडीत साठोवन दवरिल्ल्या जिलेटीनाचो स्फोट जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। फुडलो तपास चालू आसा। ते हे झालं तेन्ना तुम्ही ब्लास्ट आलो पळय तेन्ना तुम्ही खंय आसले? आम्ही हांगाच आशिल्ली नमाज वचून तेन्नाच बसला लाईट बीट सगळी गेली तेन्नाच ते केलं लाईट बी गेली तेन्ना ब्लास्ट जालो तेन्ना आणि मागीर तुमकां कितें जालां ते कळूंक ना? कोणाक कितें जालां काय कळना सगळी आपली आपली घरानूच न्ही काळोख जालो लाईट बीन म्हणजे ब्लास्ट जालो तेन्ना लायटी बी सगळी गेली गेल्ली आमच्या वाड्यातले लोक शिगमो पळोवपाक म्हणून गेला त्याच जाग्याचेर जर आमच्या वाड्यारे जर कोण जाणटे नेणटे कोणी तरणाटी म्हातारी कोणी असता तीच त्यांची जर कितें डेथ जाताली कितें जातालें आयज त्या शिगम्याच्या कारणान एक आमच्या देवाकडे हांव इतलेंच मागता की शिगमो आसा म्हणून आमचे सगळे लोक भायर बाजारान गेले म्हणून आयज कोणाक तुमचे घर खंय? मातशें हांगाच्यान मुखार पळय तुमच्या घराक बी डॅमेज जाला? फुल डॅमेज जाला। किचनाचे वयले अख्खे पत्रे गेल्ले आसा प्लस माझे भिंतीक फुल क्रॅक जे टच भिंत आसा ती फुल क्रॅक इतलो क्रॅक पडला तुम्ही येऊन पळोवंक शकता आता घराडे। हे जण ब्लास्ट जालो पळय तेन्ना तुम्ही खंय आसले? आम्ही बाजारान आमकां बाजारांतले लोक विचारता की बाबा तुमच्या थंय कितें जालां म्हणून आमकां खबरच नाही। जेन्ना हांगा येऊन पळयता जाल्यार आमच्या हांगा इतलो व्हडलो ब्लास्ट जाल्लो आसा। सगळे लोक आमकां हेच्या पयलीं बी तुम्ही केन्ना आयकलेले अशें कितें? अशी गजाल आमच्या ह्या अंसल्या वाड्याचेर केन्ना घडोकूच ना। हे आता ब्लास्ट कसो जाला कितें जाला हे कितें तुमकां जालां ते कितें? आता तेका खबर जो कोण ओनर आसा जाग्याचो न्ही तेका खबर आसतलें आमकां कांयच खबर ना। अशी केन्ना आमच्या वाड्यार इतलें घडोवंक तुम्ही ते ओनराक बी वळखता? तेजे आता नासीर तेका आमी आतां नासीर नांवान आमी वळखता पूण तो कितें तेजो बिझनेस कितें ते आमी नकळो तेजे। पूण तो स्फोट जालो पळय तो खंय जालो? तो तेज्या ओन जाग्यान जाल्लो आसा। तेजेच मेन तेजे जे मेन कंपाऊंड आसा ते कंपाऊंड तेजे पडलेले आसा अख्खे तुम्ही पळयल्ले आसता रस्त्याचेर आता ते बी कितें आता रात जाल्ली आमकां ते तुमचे पळोवंक ह्या सारकें वाड्यार मेळना। कितली घरां आसा? आमचे जवळपास पळोवंक गेले जाल्यार 70-80 घरां आसा। सगळ्यांक डॅमेज जाला म्हणटा? फुल म्हाका दिसता की एक सगळ्यांची घरां पळोवंक ना भोवांक पूण सद्याक म्हाजे घर डॅमेज जाल्ल्या म्हाका मॅक्झिमम आमकां रिपोर्ट मेळटा ते दिसपान एक 10-15 घरां डॅमेज जाल्ल्या। अजुनूय घरां फुडली पळोवपाची आसा कित्याक लोक थोडे भायर गेल्ले आसा ते कोण येवंक ना घरांनी। सध्या आमी अंसोळे नाणसा हांगासर आसा आणि हे भिरुंडा पंचायतीत पडटा। आयज सांजचे 8 वरांचेर हांगासर भूकंप जाल्या सारको व्हडलो स्फोट जालो आणि लोकांक दिसले की व्हडलो हे अचानक कितें जाला। चडशे लोक भायर आसलेले आणि तशेंच हांगासर जी घरां आसा तितूर लोक थोडे आसले थोडे भायर आसले बायलां चडशी घरान आसलेली। एका प्रायवेट प्रॉपर्टीन हांगासर सांजचे वरांचेर जिलेटीचो स्फोट जाल्लो असो अंदाज आसा आणि ह्या स्फोटसान तेजी जो कंपाऊंड आसा रस्त्याचो तो सुद्धा पडलेलो आसा आणि त्याच्या भायर जी सायडीची घरां आसा ती घरांतले मोठ्या प्रमाणात लुकसाण झालेले आसा। घरांक क्रॅक गेलेले आसा, पत्रे गेलेले आसा। आमी हांगासर जेन्ना पाहणी केली तेन्ना दिसले की खुबशे लोकांचे घरांतले पत्रे गेलेले आसा, दारां फुटलेली आसा, हारशे फुटलेले आसा, लोकांचे मोठे लुकसाण झालेले आसा आणि लोक हांगासर म्हणटा कितें जाला तेच आमकां कळना। वाळपय शिगमो उत्सव आसलेलो आणि चडशे लोक शिगमो उत्सवा खातीर भायर आसलो। ह्यो आवाज इतलो व्हडलो आसलो की एकूण 5 ते 10 किलोमिटराच्या एरियान ह्यो आवाज गेलेलो आसा। कुमारखंड ते झरमे ते वाळपे जी VPK बँक आसा हांगासून 5 किलोमिटर तेंका सुद्धा ह्यो आवाज गेलेलो। चडशे सध्या जे एरिया आसा ती सील केलेली आसा आणि तसोच जो ओनर आसा तेका वाळपे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आणि फुडलो तपास सुरू आसा। जो कोण दोशी आहा तेंका तेंचेर कडक कारवाई जावपाची आणि तेंची जी घराची जे लॉस जालेले आसा तेंका लुकसाण भरपाई दिवपाची अशी मागणी हांगातल्या थोड्या लोकांनी केलेली आसा। अंसोळेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।